Jika kalsan jika mudan sumyami ayya Tukitan santo 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 kadimwasta Tu bekelya serukara kegampateka Ditu am suresna boto tu kami mata Jai Jai Dewa Bapa Jai Jai Dewa Putra Jai Jai Pavitratnya Jai Jai Triek Dewa Jai Jai Dewa Bapa Jai Jai Dewa Putra Jai Jai Pavitratnya Jai Jai Triek Dewa बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोबे आसू भाव भयणीनो जेजू आज आमच्या तावन कितें कश्टांचे आशेता वा कश्टांचे करूंक आमकां सांगता तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा आनी तुमकां वायट करतल्यांक वायट आशेतल्यांक बरें करा जाय की कश्टांचें पूण असाध्य न्ही ते देखून मागया आमी ससाय करपा त्या सम्या जेजूची जी ताणें उतरां सांगल्ली आपल्या करण्यांनी करून दाखयल्यांत आनी खंडीत आमकांय ती बोळ करपा तो दिवं सांगता आसा आमच्या जण एकल्याच्या इराद्या खातीर ह्या मिसा वेळार आमी मागया जे कोणें हें मीस भेटयलां तांच्या इराद्या खातीर आनी आमच्या खासगी कुटुंबाच्या इराद्या खातीर ह्या मिसा वेळार विशेश रितीन मागची हांव पातकी सर्प दिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत मागे वो सदांच वा मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना सर पदवेदा देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनच्या जिविताक फावो आमेन. Surya kakut Surya kakut Krista kakut Krista kakut Somya kakut Somya kakut प्रार्थया प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केली आय देखून आमी तुका सांगाता मेळोवन दिन वाचता ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दोशी जावं आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसायलेली ह्या संतोशाची बर्ती जोडूंक आमकां फावय म्हूण आमी मागता आमच्या सम्यान जपता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव ते सगळे पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. सांपावलान कोरीतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो तुमी सांगतात त्या प्रमाणे आमकां सगळ्यांकी जणवाय आसा म्हूण आमी जाणाव पूण ही जणवाय आमकां हंकारी करता
मोग मात्र आमकां वाडावळ दिता. कोण एकलो आपूण काय इल्लें जाणा जावन चिंता जाल्यार तो जाणा जाय जे आसलें फावो ते परी जाणा जावंक ना. पूण देवाचो मोग करता ताका देव वळखता. तर बोंब्यांक भेटयलेल्यो वस्तू कोणी कावयेतवे. बोंबे म्हणलें ते संवसारान कांयच न्हय आनी एक देव शिवाय दुसरो ना म्हूण आमी जाणाव. आकाशी जावं भुमी जावं देव म्हणलेले आसात आनी नजायकी तसले देव आनी सोमी जायते आसात तरी आमकां आसा एकच देव बाब. ताचे तावन सर्व वस्तू आयल्यात आनी ताचेशी आमी वेताव. आनी आसा आमकां एकलोच सोमी जेजू क्रिस्त. ताचे मुखांत्र सर्व वस्तू रचल्यात आनी ताचे मुखांत्र आमी जियेताव. पूण ही समजणी सगळ्यांकी आसना. थोडे बोंब्या पुजा करच्या सवयान काल पोरपर्यान इतले रंबोन आसलेले की ते आतां खातात ते कान नजायकी बोंब्यांक समर्पीत जाल्ले म्हूण ते लेखतात आनी तांचे अस्कत अंतस्करण मेळयतात. अशें तुजे जणवाय वरवीं तुजो अस्कत भाव नास जातलो. क्रिस्त ताचे पासोती मौन पावला न्हय. हे परी तुज्या भावा विरोध तूं पातक करतना आनी तांच्या अस्कत अंतस्करणांक लुकसाण हाडटना क्रिस्त विरोधच तूं पातक करताय. देखून खाण तुज्या भावाक पातकाक कारण जाता जाल्यार हांव केदींच मांस खावचो ना, कित्याक तुजो भाव पातकान पडचो म्हाका नाका. देवाचें उतर हें. देवाचे उडुपकार. सासणीक जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सोमिया. सासणीक जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सोमिया. सर्वेस्परा तुवें म्हजी तपासणी केल्याय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केदळा बसतां केदळा उठतां तें तूं जाणाय. म्हजी मोतींतली चिंतना पयस धांवनस तूं पारखिताय. हांव सोलूं आनी तूं तें तुका कळटा. सगल्यो म्हज्यो करण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. सासणीक जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सोमिया. म्हजी अंतर्मळा कटलोलो. म्हजे आवयच्या गर्भान म्हाका विणलोलो तूंच न्हय वे. म्हज्या सायबाच्या अद्भुता खातीर हांव तुका वाकनता. सगळ्या म्हज्या रचनेच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दीन वाचता. सासणीक जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सोमिया. सर्वेस्परा म्हजी तपासणी कर. म्हजे अंतस्करण जाणा जा. म्हजी परीक्षा कर. म्हजी चिंतना समजून घे. आठवी वाट हांव दरी नाशी पडले आनी सासणीक जिविताच्या मार्गान
म्हाका सलय सासणी जिविताच्या मार्गान म्हाका सलय सोमिया सासणी जिविताच्या मार्गान म्हाका सलय सोमिया Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. आमी एकामेका सोमोग केलो जाल्यार देव आमचे सोवे रावता आनी ताचो मोगी आमचे थंय संपून जाता. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. सालोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, म्हाका खाण दितेल्या तुमकां हांव सांगता, तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा, तुमकां द्वेशितेल्यांक बरें करा, तुमकां शिरापतेल्यांक आशिर्वाद दिया, तुमची निंदा करतेल्या पासत तुमी मागात, तुका एका पोल्यार मारतेल्याक दुसरोय पोलो दाखय, आनी तुजो शेलो काडून व्हरतेल्याक तुजो दोगलोय व्हरूंक आडय नाका. तुजे लागचे विसरतल्याक हर एकल्याक दी, आनी तुजें म्हणून कितें आसा तें कोणी काडून व्हरी जाल्यार ताचे लागचें फाटीं विसारी नाका. हेरांनी तुमचे थंय कशें चलत जाय म्हणून तुमी अपेक्षितात तशें तुमी तांचे थंय चला. तुमचो मोग करतल्यांचो मात तुमी मोग करचो जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूर्ण मेळत? पातकी आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात न्हय. तुमकां बरें करतल्यांक मात तुमी बरें करचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूर्ण मेळत? फातकी तशें करतात न्हय. जांचे कडचें फाटीं मेळटलें म्हणून तुमकां बरवोसो आसा तांकां मात तुमी उसणें दिवचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूर्ण मेळत? आपणें दिल्लें तितलेंच आपणाक फाटीं मेळटलें म्हणून चिंतून फातकी एकामेकां उसणें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा, तांकां बरें करा. फाटीं घेवची आशा नासता, उसणें दिया. तवळ उदंड जावंक पावतलो तुमचो प्रतिफळ. तुमी जातेल्यात भुरगीं परमोन्नत देवाची, कित्याक तो अनउपकार्या आनी खोट्यांतय दयाळ. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तुमी जाया दयाळ. हेरांची जडती करिनाकात आनी तुमची जडती जावची ना. हेरांचेर अपराध म्हणून फैसाल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हणून फैसाल जावचें ना. हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय बक्षणें मेळटलें. हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले. भरत्या मापान धांबून हालोवन आनी बरोवन तशें मेजून तुमच्या लेसान घालतले. ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्या मापान तुमकांय फाटीं मेजून दितले. देवाचे अवतार है वखणी तुका क्रिस्ता. तो एकलो संन्याशी त्या एका दिसा न्हंयच्या तडीर बसून ध्यान वरेसा मागणें करनासलो. तितल्यार न्हंयचें उदक वयर आनी वयर येवंक सुरू जालें आनी त्या उदका बराबर उदकाच्या लोटाक एक इच्चू, स्कॉर्पियन म्हणटात, तोय वळोवन आयलो आनी एका बडयेचेर रावून आपणाक बचाव करूंक तो पळोवन आसलो, तयार धडबडोवन आसलो. आनी हो संन्याशी हें पळयल्लो त्या इच्चूचेर बिरमोत पावता
आनी ताका कशेपणी बचाव करूंक जाय म्हणून चिंता आनी बचाव करूंक ताका वयर हाडूंक उदकांतलो हात घालता आनी हात घालतना इच्छ ताका साबोवंक मुखार सरता. परतून परतून तो प्रयत्न करता आनी इच्छ जितले पटी तो हात घालता तितले पटी ताका साबोवंक मुखार येता. आनी हें पळयल्लो एकलो वाटसुरो अरे ताचे लागीं विचारी तूं काले करताय. आनी तो संन्यासी म्हणटा हांव त्या इच्छूक बचाव करूंक प्रयत्न करनासा पूण जितले पटी हांव हात घालता तो म्हाका साबोवंक येता. आनी तो मानेस्त म्हणालो अरे तुका कळीत ना गी त्या इच्छूचो स्वभावच सापसो त्या इच्छूचो स्वभावच सापसो. आनी तो वळ तो संन्यासी म्हणालो इच्छूचो स्वभाव सापसो जावंक पुरो पूण म्हजो स्वभाव ताका बचाव करचो ताका नवे जीव दिवचो. आनी तो मुखार सरून म्हणालो इच्छूचो स्वभाव सापसो म्हणून म्हजो बचाव करचो स्वभाव हांवें होगडावचो गी. इच्छूचो स्वभाव सापसो म्हणून म्हजो हेरांक बचाव करचो स्वभाव हांव वगडावंक गी. मगाळ भाव भयणीनो आज आमी जण एकल्यांनी हेंचो सवाल विचारूंक जाय म्हजो आनी तुजो स्वभाव कितें जावन आसा. हेरांक बोगसूंचो हेरांक बरें करचें वा हेरांक बचाव करचो वा आनी एका कुशीन राग दवरचो हगें दवरचें आनी फारीकपण घेवचें. आनी ह्या सर सवालांक आयच्या वांजेलांत जेजूच जाप दिता. जेजूच्या काळार आनी आदल्या परनेस्ता सल्ल्यांत आसली की शिकोवण दोळ्यांक दोळो दांताक दांत फारीकपणाचो तो शिकोवण ते आसली. कोणेंय तुका मारीत जाल्यार ताका फाटी मारयत आनी कोणेंय तुका वायट केलां तर ताका फाटी वायट दिवचें. पूण जेजू नवी शिकोवण दिता आनी त्या नव्या शिकोवणे विशयांत आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा तुमकां द्वेशितल्यांक बरें करा तुमकां शिरापतल्यांक आशिर्वाद दिया तुमची निंदा करतल्यां पासत तुमी मागा. मोगाच्यानो जेजूची उतरां आयकतना भोवशा आमी दुसऱ्याच संवसारांत आसा म्हणल्यार बरी आमकां दिसून येता. वय आमी दुसऱ्या संवसारांत आसा आनी दुसऱ्याच शिकोवणेच्या मुखांत्र आमी ह्या संवसारांत चलोवंक आसा आनी ती जावन आसा जेजूची शिकोवण आयच्या वांजेलांत आमकां ती आयकूंक मेळची. आनी आमी कसल्या स्वभावाचे जावंक जाय आमी दिसपरते कितें करूंक जाय म्हणलें जेजू आज आमकां आपल्या उतरांनी दाखयता उतरांनी सांगता आनी निमाणें आपल्या जिवितांत तो आपल्या करण्यांनी तें करून दाखयता. दुस्मानाचो मोग करचो म्हळ्यार कितें म्हणून ताणें सांगलें तें ताणेंच आमकां दाखोवन दिलां आपल्या उतरांनी आनी करण्यांनी. आमी जण एकले जाणां दुस्मानाचो मोग करचो म्हळ्यार कितें म्हणून आमचो अनुभव आमकां सांगता. मोग करचो सोडा दुस्मानाचें नांव काडटनाच BP वयर येता वय की न्ही. तांची सावळी आमकां पळोवंक नाका मेळोवंक नाका. आनी जेजू सांगता आज दुस्मानाचो मोग करा. देखून हांवें प्रस्तावनार सांगलें जेजू आमचे तोंड आज तिके कश्टांचे अपेक्षिता पूण असाध्य न्ही. खंडीत कश्टांचे पूण असाध्य न्ही. देवाच्या कृपे सकडी साध्य आमच्याच काळार जायत्या संत संतिणींनी हें रुजू करून दाखयलां. थोडेच दाखले दिवचे तर आमचो पाप सै पाप जो हांव पावल दुसरो आपणाक गुळो घालून जुशी मारूंक आयिल्ल्या दुस्मानाक बक्षिता ताची भेट करता थंयसर जैलांत वचून आनी ताका बोगसाण दिता आनी आसता ताका नवें जिवीत तो दिता. आनी बोगसाणें म्हणलें कितें म्हणलें सगळें संवसाराक तो दाखोवन दिता. थोड्याच वर्सां आदीं सिस्टर राणी मारिया ताका जुशी मारलें. ती ताका बक्षिता सांगता सगळें कुटुंब ताका बक्षिता आनी त्या कुटुंबान राणी मारियाच्या कुटुंबान त्या
कुलीगाराक तांच्या कुटुंबाचो सांदो म्हूण घेतला आनी आजूनय त्या कुटुंबा सांगाता तो जियेवन आसा. जर तर बक्षड्यान नातलें तर थंयसर अशें बरें घडटें ना. मिसेस ग्रामस्टेन आपल्या पतीक दोगां भुरग्यांक जिवेशी मारल्या त्या दुस्मानांक बक्षिता. आनी अशी जायतीं निदर्शनां आमी दिवेत आजून आमच्या काळार आमच्या कुटुंबांत आमच्या शेजारा वाड्यांत ती जायतीं असली निदर्शनां आसात. दुस्मानाक बक्षुचें तांच्या खातीर मागचें तांच्या खातीर बरें करचें जायतीं निदर्शनां आमच्या मुखार आसात. त्या देखून दुस्मानाक बक्षुचें कश्टांचें तरी असाध्य न्ही आनी आमकां तेंच करूंक आपयलां. आनी आमच्या क्रिस्तांव धर्मांत आनी आमकां क्रिस्तांवांक बोगसण्या तितले कश्टांचें आनी गरजेचें दुसरें ना म्हणीत. बोगसण्या तितलें कश्टांचें आनी गरजेचें दुसरें ना म्हणीत. आनी आज आमकां खाणा जेवणाचो वो दुडवाचो अभाव तितलो ना म्हणीत, पूण बोगसण्याचो अभाव आमचे ते आसा. बोगसण्याचो बरगल आमकां आयला म्हणीत. कित्याक बोगसणे नासता आज जायतीं कुटुंबां नाश जावन गेल्यांत. बोगसणे नासता जायतीं काजरी जोडी तुटल्यांत, इश्ट वेगळे जाल्यात, राष्ट्रां नाश जाल्यांत म्हणीत. एकामेका बोगसणे दिनासता कितलींशीं जाणां जैलांत कुसोवन आसात, तांचें जिवीत होगडावन आसात. तितलेंच न्ही आनी जायतीं निराश जाल्यांत बोगसणे नासतना एकामेका बोगसणे दिनासतना देदस्पोर जाल्यांत थोडीं सायकोलॉजिकली एफेक्टेड वा पिशी जाल्लीं आसात. कित्याक बोगसणे तितल्या गरजेचें सांगता आसता तितल्या कश्टांचें आनी तेंच जेजू आज आमचे तावन आशेता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमी कितें करया? एकामेका काळजांतान बोगसूंक शिकया. येदोळसाय सांगलें तें कश्टांचें म्हणून, पूण असाध्य न्ही. अब्राहम लिंकनाचें बरें निदर्शन आमकां आसा. अब्राहम लिंकन थंयसर एलिसावान जिखलो, पूण त्या जिखणे मुखांत जायते ताका विरोधी जाले वा दुस्मान थंयसर जाले उठले म्हणीत. आनी एक दीस पत्रकर्त ताचे लागीं विचारी लागले, तूं एलिसाव जिखलाय वय, पूण त्या एलिसावाच्या जिकी मुखांतर तुका जायते दुस्मान जाल्यात, तांकां तूं कितें करताय? आनी अब्राहम लिंकन म्हणलें, म्हज्या दुस्मानाक हांव नाश करतलो. नाश करतलोय कशें? तांकां म्हजे इश्ट करून तांचे दुस्मान गाय हांव नाश करतलो. तांकां म्हजे इश्ट करून हांव तांचे दुस्मान गाय नाश करतलो. आय वील डिस्ट्रॉय माय एनिमीज बाय लविंग देम. आनी आमकां तेंच करीत. वी नीड टू डिस्ट्रॉय आवर एनिमीज बाय लविंग देम, बाय प्रेयिंग देम, बाय डुईंग गूड फॉर देम. आनी जायते आमी करीत. त्या देखून म्हगेल्या भाव भयणीनो, राग हगे फारीकपण दवरचें तें सुलाभ, पूण तें कोणाक नाश करता? पेल्याक नाश करच्या पयलें तें आपणाकच नाश करता. एक संज्ञा आसा की राग हगे फारीकपण आपणा भितर घेवन रावचें म्हळ्यार आपणाच्या बोळसांत इंगळे दवरून रावल्ले भशेन बरी काही. इंगळे उज्याचे इंगळे तुमी जाणात, तें पयलें आपणाक उलपयतलें, दुसऱ्यांक उजो लागच्या पयलें. आनी एक संज्ञा आसा, राग हगे फारीकपण घेवन जिवचें म्हळ्यार आपणे पयलें वीख पिवचें आनी दुसऱ्याच्या मरणाक राखोर रावचें. तो केदळा मरता म्हणून, तो मरच्या पयलें हांव मरतलो. तर मोगाळ भाव भयणीनो, असलें जावचें आमच्या जिवितांत नाका. आमकां आणखी जायतो वेळ आसा, फावट आसा. आमी हेरांतान बोगसणे आशेता, त्या देखून आमी हेरांक बोगसणे दिवया. हेरांक बोगसणे दिवया, दोशी मापान दिवया. कित्याक जायते फावटी आमी लेख करचे आसा. आमी हेरांची कानेशिमारी काडटा. अरे ताणें हें केलें, हाणें हें केलें, ताणें तें सांगलें, हाणें हें सांगलें. आमकां हेरांची जडती करूंक ना. हेरांच्या पातकांचे आमकां लेख दिवंक ना. म्हज्या पातकाची लेख हांवें दिवंक आसा, पूण हेरांच्या पातकांची न्ही.
जायते फाटी आमच्या माथ्यार वजें बरो हेरांच्या पातका असो ताणें हें केलें हाणें हें केलें म्हणून आमी लायक करून वाडोवनूच येता लागय आमच्या माथ्यार. त्या देखून आज देवाचें उतर आमकां सांगता हेरांच्या पातकाचें लॅक दिवंक आमकां ना. त्या देखून आमी बोगसूंक शिकया, एकामेका खातीर मागोवंक शिकया आनी बरें करूंक शिकया. जे मापान तूं हेरांक बक्षिताय, जे मापान तूं हेरांक दिताय, जे मापान तूं हेरांक तें उदार जाताय, जेजू सांगता त्याच मापान तुका फाटी मेळटलें. बरो न्हू ओमतोंच्या मापान मेळटलें. त्या देखून बक्षिल्ल्यांत आमी देवातावन आनी एकामेकांतान बक्षाणें जोडटल्या सांगातास बेसावा. त्या देखून ही बेसावा आज आमी आपणावया. काळजान तावन कोणीय ती जावं ती बक्षिया आनी बक्षूंक कश्ट जातलेच. त्या देखून कश्ट जाता त्या देखून प्रत्येक जावन तांचे खातीर आमी मागया. तांकां तशेंच आमकां बक्षण्याची कृपा तसो जेजू दिवं दी आनी अशें आमी बक्षण्याची सदांच हात्यार जावंक प्रयत्न करचे. मोग आमच्या काळजांसू वावर आमच्या हातांसू आडळून या बापा तुझी सोमो स्वीकार कर काणिको मोगान तुका दिमच्यो पोळा दिगत बापा वावरांचो तू बेस्तेली सर्देली आमची सगळी ही जिणी बापा मोगा स्वीकार कर. हुंड्या वायना सोबे घे आमचे हे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे. तू वेस्तिल्ली सर्देली आमची सगळी ही जिणी बापा मोगा स्वीकार कर. हुंड्या वायना सोबे घे आमचे हे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचे अर्गां बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पयसुबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घे. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी भेटयतांव आनी मागतांव तें आमकां खालतेपणी मेळटलें म्हणून ताणें सुदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयतांव ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण मागतांव त्याच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. हयशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर उकळणी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीस आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन तुवें ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दयेन तुवें ताका सोडयलें. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी सर महिमा वाखणटात. तांच्या संगत आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच बी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका जय. उंच बी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस स्मरण ससूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली
तुका नव्यान दिन वसलो ती आपली अशी सांग दिली आणि म्हळें तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सस्नीक कराराचे हे रगत पातकांच्या बक्षाने मेळच्या तुमचे पसत आणि समेस्त मनशा पसत हे वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सगट परगटुया सुम्याची तुझे मरण आम्ही समारता तुझे पुनर्जीवन पोन आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सोम्याची आम्ही अत्रेकता तुझ्या येण्या सोम्या जेसू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो वंडो आनी ही सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रथमेचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो वडास कर आनी फ्रांतीस आमच्या भगवान बाप्पा पीटर पॉल आमच्या गोवळी बाप्पा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची एकाकृत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीनंतर उरलेल्या समेस्तांक तुजें पद जळीत म्हाका मोड पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. ओंकार रे देवाच्या माये संगती मागीवन जुजे तुजो पती मागीवन दर बुता आनी सरकारी तो कामान वयल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सत्सांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे महिमा घुमूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमीन. एकामेकाक काळजांत बोगसूंक जाय असली कृपा सर्गींच्या बापातान आमी मागून सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजे राज समक येव तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळलेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेक केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्यार सोटी पुदवेली महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांच काल तुमचे सवे आसो. तुमच्या सगळ्या एकामेकांत क्रिस्ताची शांती आमी वांटून घेवया. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शक्ती दी.
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता ती आमच्या जरती आनी क्यास थाडीना जावं पूण तुजे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे भाग म्हाका पावना पूण उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. काळजून थायल्या जेजूकी घडीभर दिन वाचुया आनी विशेष रितीन मागया आज खुरपा दुस्मानाचो मोग करूंक, वायट करतल्यांक बरें करूंक आनी तांचे खातीर मागोवंक. प्रार्थया. प्रितीवंत बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हूण तुवें येवजिलय. हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पसत व दिनवस्त तुझे संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागतांव. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका सस्तनाक वाकाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थितांव. त्याच पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. सर्पद्वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वरकार दय करून बसा. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायची सकाळ मागता. गुड मॉर्निंग. आयचे मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या मनदेक बाब मेलविन डिकुना हांकां तशेंच फादर जोझफ देव बरें करूं म्हणटा. ह्या हप्त्यांतली लितुर्जी अशी आसा. शुक्रार दीस जुवांव क्रिजॉस्तम हाचें स्मरण
सोनवार दीस भाग्यवंत कुर्साच्या जैताची परब आमी संभ्रमता आनी सोमारा दीस सा कोर्नेलियस एक पाप सैबो आनी सा सिप्रियन एक धर्माध्यक्ष हांचें स्मरण. ओएसीस 2024 नांवा काल येवच्या म्हयन्याच्या म्हणजे ऑक्टोबराच्या 11 आनी 12 तारखेर शुक्रारा आनी सोनवारा दोन सगळ्या दिसांची रेतीर हांगासर कोंकणीन आमी मांडून हाडल्या. रजेचे दीस ते कर्मिलीत याजक आनी ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड्रा ही रेतीर सोलोवन व्हरतले. रोमांत बायबलाचेर दोतोर सनात जोडिल्लो आनी आतां प्रस्तुत रोमाच्या तेरेझियानुमांत शिकोवन आसो मनदेक बाब रिचर्ड डिसोजा कर्मिलीत येवच्या ब्रेस्तारा 10:30 मिसाक आमचे संगी आसतले. मिसा उपरांत बायबलाक लगती विशयांचेर आमचे संगी ते बासाबाद चलयतले. जर तुमकां बायबल लगती कसलीं सवालां आसात तर हांगासर ती विचारूंक आनी जापी जोडूंक मिसा उपरांत सुमार 3 घंट्याचो अवकाश आसा. कर्नाटका सरकारांत अल्पसंख्याकांक आनी तांतून क्रिस्तांव भुरग्यांच्या शिकपा संबंदी विविध नमुन्याचें स्कॉलरशीप आसा. पयल्या क्लासीत ITI डिग्री प्रोफेशनल कोर्स करतल्यांक म्हणसर थंयसर स्कॉलरशीप आसा. जर तुमी येदळूच ह्या योजनेचो उपयोग जोडटात तर बरें. नांतर ह्या दिशेन तुमकां कुमोग करच्याक मिलारांत कम्युनिटी एम्पावरमेंट ट्रस्टाचें एक ऑफिस आसा आनी तांच्या ऑफिसांत सकाळीं 9:30 वरां सांजेच्या 5 वरां पर्यंत ह्या दिशेन सेवा लाभता. आमच्या भुरग्यांनी ह्या सवलतांचो भरपूर उपयोग जोडचो. देव बरें करूं. आतां नव्याना खातीर दिंबी मोडया. मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा समी. जेजू मनशाचो येस जावन जियेलो, तरुणांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्या शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतावन तांच्या सर प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. खंडीत जावन जायतीं त्या सवां घेवन आमी हांगासर आयल्या. मौनपणी सर त्या सवां जेजू बाळका मुखार आमी समर्पया. सांगात जायत्यांनी आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां विविध गरजां खातीर. प्रत्येक जावन जे पिडेत आसात, आस्पत्रेंत आसात, एकसुरी आसात, जाणटी आसात, तांचे खातीर विशेश रितीन आमी मागया. प्रार्थया. ये भाग्यवान जेजू बाळका, तुजी सर पदवी अज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उरलो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सकडांक दये नायक आनी तुज्या बेसांवांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन बरलेले सुमी तुजे संगाता आश्रया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळचे कुसचें जेज. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. बाळोक जेजू लागीं मागणे. ये अजेपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर हे काकुळची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोन आमी मागता. तुजे बिनमतीन भरलेले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार करूं दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमच्या वयले सर कश्ट निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुंच्याक सदांच सर्वदा. आमेन.
जायते मागले उपकार आमकां मेळ्ळ्यात. ह्या सर उपकारा खातीर मौनपणी बळका जेजूक आमी अर्गां दिवया. ये बो उदार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडताव. तुवें आमकां दया केले देवडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकळुती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरताव. तुज्या अजापांच्या इमाजी मारिपात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारूं दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजे कळनातली दैवीक मज जोडूं दीत. स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूंक, तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूंक, तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखोवंक, तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवें जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. जेजू बाळका नमन तुका, तुजी विनीत सुमसान नातून आमकां. जिये वाटेर आमचो हांसूं नाका, व्हरून पाय आमकां सुखा सुखा. तूं आमचो राय जेजू, तूं आमकां सांग. तूं आमचो रातलो, तूं सावस्कार. उबेवून पळय जेजू दितूं गता. सुवार्थीक आमी दिवच्या गांवां. तूं आमचो राय जेजू, तूं आमकां सांग. तूं आमचो रातलो, तूं सावस्कार. उबेवून पळय जेजू दितूं गता. सुवार्थीक आमी दिवच्या गांवां. मुगाळ पुत्रा सोवे अंकवार बरी आशिर्वाद दिव आमकां. मागेवन कर्साचे करून देवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान.